शंकर पळजी आयज फोंडा बायपास आहा हेजेर खंय तरी कोळसो रस्त्यार पडलेलो आहा हेजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? पळयला हो प्रोडक्ट हो कोळसो एमपीटी पोर्टान येता आनी एमपीटी पोर्टांच्यान हांगासून हॉस्पिटल वयता. डेली कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन हांगाच्यान जाता. हो कोणाच्या मड्यार व्हरून घालपाचो, खंयच्या आमदाराच्या मड्यार व्हरून घालपाचो? अरे हो कोळसो तुम्ही ज्या पद्दतीन ट्रान्सपोर्ट करता न्हू, ज्या पद्दतीन ट्रान्सपोर्ट करता तेका रीत आसोंक जायी. आमी जे बॉब मारला न्हू कोळसो नाका म्हणून तो हेचे खातीर. अरे तुम्ही प्रिकॉशनरी मेजर्स आहा ते फॉलो करिना आणि उलटे पोल्युशन बोर्ड म्हणटा गोंयान पोल्युशन बोर्ड म्हणटा गोंयान पोल्युशन जायना खंय. हे कितें? हे पोल्युशन न्हू, हे कितें? हे कितें? हो कोळसो खंय व्हरून घालपाचो म्हाका सांगा. हो कोळसो हो एमपीटी पोर्टांतून येता. हो कोळसो सगळो आसतो आख्खे रस्ते कोळसो आहा टोटल सगळो. हो आता ज्या खंयच्या गाडयांचेर वयता न्हू, ज्याचो ट्रान्सपोर्ट आहा न्हू तेका धरून पयलीं अरेस्ट करपाक जाय, तेका भितून उडोवपाक जाय. दिस इज हो सारको ऑफेन्स. हो एक्चुअली म्हाज्या हिसपान जाल्यार हो नॉन बेलेबल ऑफेन्स आसपाक जाय. नॉन बेलेबल खंयचो तुमचा मेळवली कोणी अपोज केला न्हू, जे कोण एक्टिव्हिस्ट गेले तांकां धरपाक तुमी आहा. आनी हे कितें रे? हो कोळसो पळय रे हो कोळसो पळय रस्त्यार पडला तो. हांव तुमकां हातीन भरून दाखयता हो रस्तो. एक दीस बिचाचेर कोळसो येयलो म्हणून क्लाउड आल्वारिसान एलिगेशन घातलेलें आनी तेणी कोळसो दाखयलेलो तेन्ना तेका तुम्ही क्लाउड आल्वारिसाक पिशेन काडलो. हांव शंकर पळजी उजगांव आतां फोंडा बायपासाचेर आहा आनी हो कोळसो हो पळोवंक शकता तुमी कोळसो. फुडें दाखयता तुमकां. जी फायन्स जी आहा न्हू, ह्या पार्टिकल्स जेन्ना आमच्या तोंडान वयता न्हू, हे पार्टिकल्स मनशाक कॅन्सर जावपाक शकता, दुयेंस जावंक शकता. सरकार कितें करता हेचेर? सरकार कितें करता? सरकारान कितें प्रिकॉशन घेतला? हो कोळसो पळय, हो कोळसो हो सगळो कोळसो रस्त्याचेर पडला. कितें? जो कोण हो ट्रान्सपोर्टर आहा न्हू तेका पयलीं अरेस्ट करा. हांव मागता सरकारा कडेन हो पळय हो कोळसो जो आहा न्हू, हो कोळसो ही तेन्ना धूळ उठतली न्हू, ही कोणाच्या नाका तोंडान वयतली. पळय पोल्युशन काय ते पळय. हेका म्हणटा पोल्युशन. हे कोणाक पोल्युशन खबर ना न्हू, हे पोल्युशन हेच्या खातीर आमी बॉब मारता. गोंयचो एकवट बाकीचे एनजीओज बी आहात न्हू हेच्या खातीर बॉब मारता, हे कोळशा खातीर. दिस इज कोल. गोवा सरकाराक सांगूंक सोदता हांव, तुमी आमकां मारूंक उठले. गोवा सरकार तुम्ही आमकां मारपाक उठले. हे पळय हेका म्हणटात कोल. आयज रस्त्यार सगळे कडेन. अरे तुम्ही सांगता गोंयान कोळसो हँडल करपाक काय प्रॉब्लेम ना म्हणून. की तुम्ही केन्ना सर्वे केला कितल्या लोकांक कॅन्सर जाला, कितल्या लोकांचे प्रॉब्लेम आहा, कितल्या लोकांक लंग्स प्रॉब्लेम आहा. कितें रे कोविड-19 सुद्धा तुम्ही कोळसो बंद करूंक ना? कित्याक बंद करूंक ना? तुमकां हक्को मेळटा. तुम्ही सगळे दलाल जाले, अदानीचे आणि जिंदालाचे दलाल जाले. हांव तुमकां परत दाखोवंक सोदता. हो पळय आख्ख्या रस्त्याक हो कोळसो टोटल सगळो रस्तो कोळसो करून सोडला. हो कोळसो पोल्युशन जायना. कितें पोल्युशन जायना? हे पळय जेन्ना हो वाऱ्यार पडटा पळय कसो हे जाता तो. हेका म्हणटात पोल्युशन. दिस इज कॉल्ड पोल्युशन. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा तुमकां जर सपोज दिसना न्हू, हे आयज तुमकां हांव दाखयता. हेका म्हणटात कोल पोल्युशन. हे पळय हे कितें हांव मागता सरकारा कडेन मात सुद्दां जर दया माया आहा न्हू कितें जाल्यार हेचेर लक्ष घाला आनी हो जो कोण ट्रान्सपोर्टर आहा पोल इम्पोर्ट बंद जावपाक जाय. म्हाज्या हिसपान जाल्यार बंद जावपाक जाय. आमकां गोंयान कोळसो नाका. कित्याक हो गोंयान कोळसो आमकां आमचो उद्धार करचो ना. हो आमचे उलटे आमकां हेल्थ प्रॉब्लेम हेल्थ हेजार्ड्स क्रिएट करतलो. कितें हांव सरकारा कडेन मागता की हे कोळशा बद्दल तुमी जी हलगर्जीपणां करता न्हू फुडें म्हारग पडटली म्हणून तुमकां. आयज तुमकां रस्त्यार आख्ख्या रस्त्याक कोळसो आहा रे. तुमी कितले निर्दय रे सारखे, कितले सारखे दृढ काळीज रे तुमचे सारखे. लोकांक मारपाक उठले मरे तुम्ही लिटरली लोकांक काबार करपाक उठल्या. हांव सरकाराक सांगता हो कोळसो बंद करा हो कोळसो. आनी हे कोळशाचे नाटक अदानी आनी जिंदाल हे दोन हे दोन दानव आहा न्हू, हे आमकां मनशांक मारूंक उठले. त्यांचो कोळसो बंद करून आनी गोंया वाचयला. हांव तुमकां सांगता नाल्यार आमच्या गोंयचो परिणाम खूब वायट आहा.